प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचो विषय बागीबोंत फ्रांसीस शाव्यरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार बागेलीपण आनी मिसांव जिवया. आनी ह्या विशयांत आमी एकचार बागेलीपण आनी मिसांव ताचेर नियाळ करता. कम्युनियन, पार्टिसिपेशन आनी मिशन ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक काणयेचें उदाहरण आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. दोग मनीस, कुड्डो आनी तोटो. कुड्ड्याच्यान सारकें पळोवंक जायना जाल्यार तोट्याच्यान सारकें चलूंक जायना, पूण तांकां दोगांयकूय आपली वाट चलूंक जाय, अमक्या जाग्यार पावूंक जाय. ते दोगूय इश्ट. आनी ह्या पासत जो तोटो आसलो तो कुड्डो आसलो तेच्या भुजाचेर चडटा आनीक ताका वाट दाखयता, आनी कुड्डो आसलो तो वाट चलता, आनी दोगूय सोलामती आपल्या जाग्यार पावतात. एकामेकाच्या आदाराक ते पावतात. तांकां असोकताय आसा करी पळोवंक जायना सारकें, चलूंक जायना ते सारकें, पूण तरूय एकामेकाच्या आदारान आपले मिसांव व फावो त्या जाग्यार ते पावतात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी सगळीं फुटबॉल वर्ल्ड कप पळयता आनी अश्यो ह्यो गेमी आमी पळयता तेन्ना आमी आमच्या दोळ्या मुखार दिसून येता तें अशें, एकलोच खेळगडी गोल मारूंक दावना, पूण सगळे बाराबोर मेळून पास करून समजिकायेन आपलेपण चिंती नासतना जिखूंक प्रयत्न करतात. आनीक जे कोण गोल मारतात त्या चडान चड जिखूंक पावतात. मुगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर दवरुया. पवित्र पुस्तकांत आमकां भोव पवित्रत्वे मेळटा. एक देव ते एक जण, बाप रुचणार, पूत सडवडणार आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. एकचारान बागेलीपणान आपलें जिवीत ते जियेतात. मोगाळ बाबा भयणीनो, आदल्या कोरारांत आमकां मोइजसाची खबर मेळटा. सुय देव मोइजसाक विचून काडटा इस्रायल परचेक गुलामपणांतली सोडोवचे पासत. आनी तातूंत मोसेस एकलोच न्हय, पूण एरन ताचे बराबर इस्रायल परचेक देवाच्या आदारान सुटका दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां जेरमियास प्रवाद्याची खबर मेळटा. जेरमियास प्रवाद्याक देव आपयता प्रवादी जावन. जेरमियास प्रवादी भियेता, आपल्या लागीं उलोवंक घडचें ना अशेंय म्हणटा. तेन्ना सर्वेस्पोर ताका आस्वासन दिता, सांगून दिवन की हांव तुज्या तोंडांत उतरां घालतलो. आनी देवाचेरूच पातयेवन देवाचेर विस्वास दवरून देवाचो वावर एक प्रवादी कसो वावर करूंक तो फुडें सरता. जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता तेन्ना जेजून कांय पावटी 5,000 लोकांक उदीक जेवण वांटलें, मिलाग्र केली. आनी तातूंत जेजू 5 उंडे 2 मासळी घेवन साबार जाणांची भूक मारता. जेजू थंयसर आसलोल्या लोकांशी विचारता, तुमचे लागीं कितें आसा? आनी तेन्ना तांचे लागीं आसलोले 5 उंडे जावं 2 मासळ्यो घेवन जेजू मिलाग्र करता आनी तांकां ते वांटता. तितलेंच न्हय, जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तांकां बसयात आनी हें जेवण वांटूंक आपल्या शिसांक तो सांगता. हातूंतूय जेजूचो एकचार बागेलीपण आमकां दिसून येता. मोगाळ बाबा भयणीनो, बागीबोंत फ्रांसीस शाव्यराच्या जिविताचेर आमी नदर दवरुया. बागीबोंत फ्रांसीस शाव्यर एक गिरेस्त फामिलींतलो, शिकपांत हुशार, संवसारी नदरेन ताका कांयच उणें नासलें. पूण जेजूची उतरां
भाग्यवंत इनास लॉयल ताका परत परत म्हणटा, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो आदाव. आनीक जेजूशी लागीं येवंक होच भाग्यवंत इनास ताका आदार दिता. जेजूच्या मोगान लासून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एक व्हड मिस्योनार जाता. आमच्या गोंयांत तो पावता, आमच्या भारतांत तशेंच कांय एशियाच्या देशांनी तो पावता. आनी हे भाशेन जेजूची ओळख आनीक जेजूचो मोग तो वांडटा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत क्रिस्ती बाबार्ती कशी, बावतिस्म घेतलोली बाबा भयणां कशी आमी सगल्यांनी एकचारान सहभागिलीपणान मिसाव जिवची गरज आसा. आनी हे मिसाव आमी आमच्या फिरगोचेंत, समाजांत आनी कुटुंबांत जियेता. फिरगोचेंत पादगार, पातकूर, कोपेलांव आसात, याज्ञीक आसात, पूण तांच्यांनी फिरगोचेचो वावर एकल्याच्यानूच करूंक जायना. तांकां फिरगोसकाराची, भावार्थ्यांची गरज आसा. आनी त्याच पासत याज्ञिकांनी तशेंच फिरगोसकारांनी बाराबोर मेळून पवित्र सभेचो वावर करची गरज. समाजांत कसलीय उदरगत कितेंय बरें करतले हांव जाल्यार एकल्याच्यान जरी ताची सुरवात दिवंक जाता जाल्यार सगल्याचो आदार सहकार जाय. कुटुंबांतूच तशेंच एकल्याच्यानूच कुटुंबांत वेगळेपण, बरेपण हाडूंक जावचें ना. पूण जेन्ना सगळीं बाराबोर मेळून कुटुंबाचें बरेपण चिंतात, बरेपणांत वावुरतात, तेन्ना फामिलीचें बरेपण जाता. पूण प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे भाशेन एकचारान सहभागिलीपणान मिसांव जिवंक जायतेच अवघड. आनी त्या पासत आमकां कांय वस्तू गरजेच्यो, कांय गूण आमकां गरजेचे. पयली सुवातेर आमकां आमी बोगसोड्याची मनशां जावची गरज. त्याच बरोबर आमी सगळ्यां बरोबर वावर करता तेन्ना आपलेपणांत न्हय पूण दुसऱ्याचें चिंतून आमी वावर करची गरज. आनी सर शेवटी कसलोय वावर आमी करता तो देवाच्या आदारा विरेन तो निर्फळ जाता. आनी त्याच पासत आमकां सगल्यांक मागण्यांची गरज आसा. आनीक मागणे आमकां किरीत देवाच्या एकवटान जिवंक, संबंधान जिवंक आमकां आदार दिता. मागणे आमकां गोठाय दिता, बळ दिता. त्याच पासत प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव जिवंक सगल्यांक आमकां आदार आनी कृपा मागुया.